आयज वास्कोचे म्युन्सिपालिटीचो इतिहासीक क्षण म्हणजे आयज इंटर म्युन्सिपालिटी ऑल ओव्हर गोवाची म्युन्सिपालिटी हांगा 13 म्युन्सिपालिटी खेळून गेले आनी पहिल्यांदा आमी हो टोर्नामेंट घडोवन हाडलो आनी इतलो सक्सेसफूल जालो. काल आमकां मातसो त्रास जालो की रातचो जेन्ना पावस पडलो तेन्ना आमी सगळे मातशे कावन्सिलर टेन्स जातले बाबा जातलो काय ना तो, पूण खंय तरी आमी मागीर पीच पासून चेंज केली, मॅट हाडले ते बसयले आनी हो टोर्नामेंट सुरवात केलो. लेट जालो पूण सगळे एक बरें जालें कित्याक पयल्या टोर्नामेंटाक सगळे 13 म्युन्सिपालिटी येयल्यो. इतलें बरें दिसलें कित्याक बाबा आमच्या मिनिस्टरान पासून आमी ताका 9:30चो टायम दिल्लो पूण खंय तरी डिले जालो म्हणून मागीर ताका आमी 12 आपयलो आनी तेणी 12 पासून ना म्हणूंक ना, तो येयलो सगळे कावन्सिलराच्या मदतीन सगळो आमचो स्टाफ म्युन्सिपालिटी स्टाफ जावं आमचो जी पीच करणारो आमचो राजन नेरुलकर तेणी खूब मदत केली, रातभर तेणी मदत केल्या. आमचे कॉमेंट्री भावान तेंचे हातभार लागले, आमचे 2 एम्पायर पूर्ण म्युन्सिपालिटी सगळे कावन्सिलर जावं लेबर जावं आनी सगळे जाणांनी आयज हें घडोवन हाडलें. तेंच्या कुस्ताचेर आमची आयज म्युन्सिपालिटीन पयलेंदा आमकां यश मेळलां. सगळे खूश जावन गेलेले. आमकां बरें दिसलें वाळपयची टीम जिखली. आमचे युडी मिनिस्टरूय आमच्या खूश आसतलो बाबा खंय तरी तेची म्युन्सिपालिटी आयज जिखोन येयली म्हणून. आनी एक बरें दिसता. अशेंच हांव चिंत्ता बाबा हो आमचो लास्ट टर्म. ह्या लास्ट टर्मान आमी कितें ना कितें घडोवन हाडलें. फुडल्या हाका कशें जातलें आमकां खबर ना, पूण हांव म्हाज्या हितून मनाना फुडल्या हाका असो चालू दवरचो टोर्नामेंट आनी वास्कोचें आनी म्युन्सिपालिटीचें नांव वयर काडचें. खूब वर्सां जालीं आमी मोर्मुगांव म्युन्सिपल कावन्सिलान असो क्रिकेट टोर्नामेंट केन्नाच ऑर्गनायज करूं ना. सो सगळे कावन्सिलरांनी एक मतान एक मिटिंगेक तेंच्यांनी डिसायड केलें की मोर्मुगांव म्युन्सिपल कावन्सिलान एक टोर्नामेंट घडोवन हाडचें म्हणून. आनी म्हाका दिसता हेजो श्रेय आमचे पंचवीसूय आमचे कावन्सिलर, आमचे चीफ ऑफिसर, आमचे सगळे स्टाफ जे आसा जेंच्यांनी हांगासर मेहनत घेतली. कित्याक तुमकां खबर आसा रातभर पावस, सकाळचो पावस, हांगासर ग्रावंडार सगळें उदक भरलेलें. पूण इतके सगळे आसतना आमचे सगळे स्टाफांनी आपूण स्वताहून ग्रावंडाचेर काम करून उदक काडून सगळी हें करून मेहनत घेवन आयज हो टोर्नामेंट तो सक्सेसफुली तेंच्यांनी घडोवन हाडलो. एक उगडास करता आमचे क्युरेटर, मॅच क्युरेटर बाब राजन नेरुलकर. तेजे जे हांगासर तेजी मेहनत जी आसा तेजे लागून खंय तरी आयज तो टोर्नामेंट कंप्लीट जावपाक पावलो. तशेंच हांव ही ऑपॉर्च्युनिटी घेता आमचे गोंयचे सगळे म्युन्सिपालिटीज आनी आमचे CCP आमची की तेंच्यांनी पावस पडलो इतको पण तरी सुद्दां तेंचो एक्सायटमेंट जो आसा पळय तो देंवोंक ना. ते हांगासर टायमाचेर येयले आनी टायमाचेर तेंच्यांनी मॅची घडोवन हाडले. आनी तुमी पळयलें आसतलें कितकी बरी फायनल आमकां पळोवंक मेळ्ळी. कुंकळे वर्सीस वाळपय. आनी आय वीश टू कॉंग्रॅच्युलेट वाळपय ऑन देअर मॅग्निफिसंट विन अँड ऑल्सो टू कुंकळे फॉर देअर वंडरफूल प्ले. फूल टोर्नामेंटाक ते बरें खेळ्ळे आनी फायनलीक पावले. मुरगांव म्युन्सिपालिटी की आमी एक प्रोजेक्ट घेतलो आनी तो कंप्लीट केलो. आमचे हेजे सगळे श्रेय आमचे फूल कावन्सील टिमीक वयता. आमी पयले फावटी CPक आमी सांगले अशें आहा म्हणून आनी आमी कावन्सील मिटिंगेन घातले आनी एक आमी बरो टोर्नामेंट घडोवन हाडलो. एक्चुली सकाळी पावस जाल्लो आनी एक्चुली आमी सकाळी हांव आनी आमचो यतीन येयलो सकाळी आनी डिसायड केलें की ऑलमोस्ट आमी पोस्टपोन करपाचें. आनी येवन ताका सांगलेलें आयज जो फायनलीक आमचो कुंकळी मॅच येयल्या पळय तो तेजो कॅप्टन म्हाजो फ्रेंड तेणें म्हाका फोन केलो, आरे यो काय, आरे यो रे काय जावपाना. आनी तो योंक सोदनासलो तो येयलो आनी आयज ताका तेजें श्रेय मेळ्ळें आनी आयज तो फायनलीक पावलो आनी बरी फायनल जाली. आनी हे सगळी तुमकांय चडान चड देव बरें करूंक म्हणजे तुमच्या माध्यमान आमी एक लोकां मेरेन पावले आनी एक बरो टोर्नामेंट घडोवन हाडलो. सगळ्यांक पयलीं थँक्स म्हणटा हांगातल्या चेअरपर्सन, चीफ ऑफिसर तशेंच हांगातले जे स्टाफ जे आसा पळय तेंच्यांनी आमकां हांगा इन्वायट केलें आनी आमकां खेळपाची हांगा संदी दिली. त्या बद्दल हांव तेंचे देव बरें करूं म्हणटा. आमी आमचो एफर्ट जो आसा तो एकटोचो एफर्ट न्हू, हो आमचो सगळ्या टिमीचो एफर्ट आसा. आमी एक्सपेक्टेशन दवरलेलें आमचो टीमचे प्लेयर जे आसा तेंच्यांनी सगळ्यांनी कॉन्ट्रिब्युशन बरें दिलें आनी आयज आमी हांगा फायनली पावले. आमकां खबर आहा एक टुर्नामेंट ऑर्गनायज करप ही थोडी गोश्ट सादी गोश्टी न्ही, पण हांव थँकफूल्स म्हणटा आमचे परब सर एकावंटंट हांकां की तेंच्यांनी आमकां कोऑपरेट बरें केलें. देव बरें करूं म्हणटा. आमी हांगा फायनल जिखप एक हिस्ट्री कशी की पयलो टुर्नामेंट हांगासर जो वास्को म्युन्सिपालिटीन ऑर्गनायज केलो आनी ती आमी वाळपय म्युन्सिपल कावन्सील जिखले. हे आमकां एक मोठें अभिमान आनी हे आमचें एक हिस्ट्री कशी आमच्या हितूर उरली. हांव थँक्स सगळ्यांक म्हणटा जेंच्यांनी हांगासर कोऑपरेट केलें, आमकां सगळ्यांक बरें संदी दिली खेळपाक. देव बरें करूं. तुमकां दिसता की असले टोर्नामेंट जावंक जाय म्हणजे म्युन्सिपालिटी कॉर्डिनेशन बरें जाता, गेमी बरें जाता? खरेंच सर, कित्याक की सदांच आमी ऑफिसान काम करता पण कितें आसता एकामेकांचें कोऑपरेशन जायना.
की हो टुर्नामेंट हांगा ऑर्गनायज करता एकामेकाची वळख जाता अशेंच आमचे कावन्सिलरचो स्टाफ एकामेकाक मेळटा हें बरें ऑर्गनायज केलां मडगांव म्युन्सिपालिटीनूच ऑर्गनायज केल्लो हांगा तेंच्यांनी ऑर्गनायज केल्लो फुडें आमी वाळपय म्युन्सिपालिटीनी चिंतलां की आमी असो टुर्नामेंट ऑर्गनायज करतले आनी अशी सगळ्यांक एक संदी दितली. So it was absolutely a lovely experience, and I would like to say thank you to Councillor Yati and Amay Choprekar, even Deepak Naik for trusting me to the commentary. As you all know, since last 14 years I'm into the commentary field, and such a wonderful tournament with one intention to unite all the municipalities. It's a great concept by this Mormugao Municipal Council, and all the councillors have worked together as a team, which is absolutely wonderful. And in spite of the climate going against their organization, they have fought really hard, and they have even defeated the climate, and they have made this tournament successful within a short span of time. That was absolutely wonderful. And as I love cricket, committee is my passion, and since last 14 years I'm into this field, and I'm Goa's only commentator who has gone even to the Nepal, Kathmandu to comment. So that was my privilege, and I thank the Goa Cricket Association for giving me opportunities even for the India-Australia match in 2010, which happened in Athoda. So definitely these organizers are giving me opportunity, and whenever I get the opportunity I try to give my best. So that's the reason I'm on the field. I'm on the lot of big tournaments, so I once again thank. And of course it was the first inter-municipality CCP, and yesterday I got a call from Amay Choprekar. I was busy doing a commentary at the MCC ground for under 12. That is also very first tournament in entire Goa. There I got a call, and that time I was doing the presentation. Then I received a call, and they said, tomorrow we want you here for the municipality tournament commentary. I said, yes, tomorrow I'm free, and I'll be there entire day. आता पयलीं म्हणल्यार वास्कोकार धाडशी सामकें धाडशी आज पावस पडोन सुद्दां तेणी टोर्नामेंट ऑर्गनायज केलो मॅट हाडून तेणी टोर्नामेंट ऑर्गनायज करून कोणाक निराशा दाखयली ना. प्रत्येक जो वाळपयच्यान आनी काणकोणच्यान मनीस येयलो तो निराश जावन घर गेलो ना, बरे भशेन खेळोन घर वयता. आज आमी जिखता कोणी हारता, पूण एक बरो टोर्नामेंट ह्या वास्कोकारांनी हाडलो ऑर्गनायज करून. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.